ही प्रेस कॉन्फरन्स आमच्या बाबाच्या समर्थनार्थ। एक गोष्ट म्हणजे की पहिले आम्ही काँग्रेस असले आणि काँग्रेसून जेन्ना बाबान जेन्ना रिजिग्नेशन जेन्ना दिलें तेन्ना आमी बाबा बरोबर विश्वजिता बरोबर आमी आज जी ही मिटींग जी आसा आज जो बूथ लेवलची कमिटीची मिटींग आसा ह्या 6 वार्डा पुरत्यो आसा आनी उरलेल्यो ज्यो आसा त्यो फाल्यां मंडे जातल्यो 5 वार्डाच्यो आमचे टोटल 11 वार्ड। तर सांगपाचें म्हणजे की जे पद्दतीन फाटले जे आमी जे काँग्रेस वर्कर जे आसले काँग्रेसी बरोबर आसले तोच स्ट्रेंथ आनी तशेंच हे सगळे आज विश्वजिता बरोबर आसा बाबा बरोबर आसा। मुद्दो असो की बाबा खंयचे पार्टेन आसा हो मुद्दो ना। मुद्दो असो आसा की आमी बाबा बरोबर आसा आनी लोकांचें मत अशें आसा की बाबा खंय गेलो हो आमकां मुद्दो ना पूण बाबा आमकां जावो। तो काँग्रेसीन वचो सॉरी बीजेपीन वचो आनी बीजेपीचे जबाबदार फाल्यां सकाळीं ताका दिसलें 70 युवा मोर्चा आमी 70 युवा मोर्चा बरोबर आहा। पूण हेजो अर्थ असो न्ही, हेजो अर्थ असो की तो आमकां तेज्या बद्दल विश्वास आसा, तो लोकांक विसारचो ना आनी तो लोकांक तसो वाऱ्यार सोडचो ना। आमी ह्यान पयलीं राजकारण पळयल्लें आसा की खुबशे आमच्या हितून वेगवेगळे आमदार निवडून येयले, निवडून येयल्या नंतर मागीर त्या लोकांची विचारपूस काय ना।